सांत पावलान एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परे प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक, बळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेकांतय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशे देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच भरवोसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान. एकच देव, तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सक्टां प्रास तो व्हरतो. तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी सोमेस्ता थंय जियेता. तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट धेन्यांचो वांटो लाभला. ताणें लोकांक धेणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्तेगार जावचें, थोड्यांक साबांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मनियरपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गूंड जानवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवट थांव. एकवटून जाणटे जातांव. जाणटे जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णताचे बर्तेक पावतांव. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घासता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता. उलोवपना उतरां नात. तांचो ताळो आयकोंक येना. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घासता. तरी पृथ्वेर शेकान शेक तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. आकाशार सुर्याक ताणें एक थंब घाला. न्हवऱ्या बरी आपल्या लग्ना कुडांतलो तो भायर सरता. विरा भाशेन उल्हासान आपली धांव मारूंक येता. श्लोक. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक घासता. सामाथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. थंयचो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या माथेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हणलें, ये म्हज्या फाटल्यान. माथेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सवें पंक्तीर बसले.
हे फारिसेवाने पळयले आणि ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंका घरा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया, न्हय बलिदान. हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर हें, वाखाणें तुका क्रिस्त.